नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो. Orders are expected in the Goa mines. The idea is to get iron ore mining back on its feet. गोंयचे मायनिंगावेले निर्बंध उठोवंक पुराय यत्न, केंद्रीय अर्थमंत्र्याचे उतर. नेरूल एलपीके वॉटरफ्रंटांत अनवळखी टोळयेचो धुडगूस, क्लबाची तोडफोड, नासधूस. आमदार मायकल म्हणटात 31 लाखांचे लुकसाण, क्लब बेकायदेशीर म्हूण बोवाळ. पूर्व प्राथमिक इंग्लीश शाळांनी अनुदान दिलें ना जाल्यार परत आंदोलन. अनुदान फक्त कोंकणीकच कित्याक? फोर्साचो प्रस्न आनी धमकी. पॅक बॉटल्स रिटेल सेल करपी लिकर शॉपांक रातचे 9 मेरेनूच सोरो विकपाक मान्यताय. फांतोडेवेली बार्रां रातचींच बंद, सरकाराचो आदेश चालीक. हॉर्सशू कसिनोचे लायसन प्रकरणात इन्सायडर ट्रेडिंग, सरकारांतले मनीसच घुसपल्यात, काँग्रेसीचो आरोप. प्रकरण चौकशे खातीर पावयतले सेबी कडेन. आणि जीएफडीसी आणि वोडाफोनाचो रायझिंग स्टार्स फुटबॉल फेस्टिवल दितलो उद्याच्या खेळगड्यांक उर्बा. 650 वर भुरगीं वांटेकार. सर्त चलतली 6 म्हयने. खबरो विस्तारान. लोखणाचे मीन आनी निर्गतीची संद आसतना आयचे अर्थीक परिस्थितींत मायनिंग बंद दवरप परवडना. केंद्र सरकाराक हाची पुराय जाणीव आसा. सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या बाबतींत आज मेरेन दिल्ल्या आदेशाचो फेरविचार जावचो म्हूण केंद्रीय मीन मंत्रालय पुराय यत्न करता अशें अर्थमंत्री पी चिदंबरमान म्हणलां. कर्नाटकांत निर्बंध सदळ जाल्यात, तशेंच यत्न गोंयचे मायनिंगा खातीरय चल्ल्यात अशें ताणें उलोवन दाखयलें. रुपयाचे देंविल्लें मोल आनी अर्थीक परिस्थितीचेर तो दिल्ली मिडिया कडेन उलयतालो. रुपयाची घसरण सुरू जाल्ल्यान भारताचे अर्थव्यवस्थे मुखार सध्या मोठें संकट उप्रासलां. आतां देशी उद्योगांक नेट हाडप सोडून सरकाराक पर्याय ना. सरकाराची सगळ्यांत पयली नजर आसा ती मायनिंग आनी स्टील उद्योगाचेर. अर्थवेवस्थेची उदरगत जाग्यार हाडटले जाल्यार मायनिंग बंद दवरप देशाक परवडपाचें ना हें अर्थमंत्री चिदंबरमान स्पश्ट केलें. What steps are being taken, I think the Ministry of Mines will be better placed to say, but I understand that they have moved or will move the Supreme Court to relax some of the orders passed earlier. I think orders have already been relaxed in the case of the Karnataka mines. I think some orders are expected in the Goa mines. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत रुपया घसरत गेल्ल्यान भारतातले देशी उद्योगांक जाग्यार हाडप सोडून दुसरो पर्याय ना. केंद्र सरकाराक हाची आतां चडच गरज दिसता. केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरमान ही गजाल दिल्ली मिडियाक उलोवन दाखयली. And we are unnecessarily stalling power projects and leaving them stranded. Another example is iron ore. Huge iron ore deposits are lying on pit heads, and we have to find a way to export that iron ore. At least the fines have to be exported, and we have to restart iron ore mining. How can any country become an industrialized country if it does not make steel? And the iron ore that has been mined already, that which can be used in domestic steel mills must be sent to the steel mills, and that which has to be exported. मिनाचे निर्गतीचेर ड्युटी देवपाची वा वाडोवपाची हाचेर सध्या 2 गट आसात. हो विशय सध्या केंद्रीय कस्टम्स आनी एक्सायज बोर्डा कडेन आसा. There are two views, and we have got representations from both groups. One pleading that export duty should be cut. The other pleading that export duty should not be cut. The matter is being examined in the Central Board of Excise and Customs. आयचे परिस्थितीत अर्थव्यवस्था जाग्यार हाडटले जाल्यार उण्यांत उणें आयात करप आनी चडांत चड निर्गत करप हें केंद्र सरकाराचें धोरण. मायनिंग बंद जाल्ल्यान सध्या केंद्राचें बरेंच विदेशी चलन आनी देशी येणावळ बुडल्या. हे निमतान केंद्र सरकाराक परत मायनिंगाची याद जाल्या. अर्थव्यवस्थेचे मंदीत घडये गोंयचे कायदेशीर मायनिंगांक बरे दिसय येत. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नेरूल एलपीके वॉटरफ्रंटाचेर एका अनवळखी टोळयेन हल्लो केलो. 25 जाण तोंडाक मास्क बांदून मोटारसायकलीचेर आयिल्ले. तांणी डिस्कोथेकाची तोडफोड केली आनी सेक्युरिटी गार्डाक बडयलो आनी रुमांत बंद करून घालो.
डिस्कोथेकाचे 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जाला असूय असो अदमास आमदार मायकल लोबो उक्तायता. डिस्कोथेक नंदन कुडचडकाराचो तो सध्या मुंबय आसा. हो क्लब बेकायदेशीर म्हूण थंयचे लोक उलयतात. ही घडणूक बुधवारा दनपारा घडली. 25 गुंड कोणे आनी हेर सामान घेवन डिस्कोन घुसले. डिस्कोच्या गेटीर आशिल्ले सेक्युरिटी गार्डाक तांणी बरोच बडयलो आनी ताका एका रूमान बंद केलो. वो लोग आए, दो पहिया पहले दो आया दो गाड़ी. वो लोग बोलते हैं कि मेरे को खाना खाना है. तो मैं बोला कि सूर्या से पूछ के बताता हूँ, मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो 10 दिन से ड्यूटी कर रहा हूँ. जब तक मैं इधर सूर्या को बुलाने के आया तब तक गेट ढांक करके वो लोग आ गए और मेरा गट्टा ऐंच कर एक लपड़ मेरे को मारे और चाबी छीन लिए. फिर मेरे को और सूर्या को ले जाकर उधर कमरा में बंद कर दिया और मोबाइल छीन लिया. उसके बाद तोड़ फोड़ कर निकल गए साहब. हे गुंड डिस्कोन घुसले आनी तांणी बरीच तोडफोड केली. ह्या डिस्कोच्या वाठारांत बांदिल्ल्यो कलाकृती तांणी फोडल्यो. आमदार मायकल लोबो म्हणटा घडणुकेन 25 ते 30 लाखाचें लुकसाण जाला आसुये. हे येवन फोडप आनी तेजे बार काउंटराक उजो लावप आनी तेजो फूड काउंटर येवन फोडप, तेजे ग्लास येवन फोडप. इट शोज दॅट समबडी इज व्हेरी जेलस. इट शोज दॅट समबडी वॉज फ्रस्ट्रेटेड. Maybe he was not given an entry at this place. And around 25 boys had come over here. 25 जाण जे येयल्ले आयज जे तोडफोड करून गेल्या. पुलिसांनी बेगिनात बेगीन गुन्यांवकारांक सोदून काडचो. हे घडणुकेचो पर्यटनाचेर वायट परिणाम जाव येता अशें मायकल म्हणटा. प्रकरणाची चवकशी चालू आसा आनी गुन्यांवकारांक धरतले अशें DIG OP मिश्रान सांगले. This is a very serious case for us and we are hopeful of getting very quick breakthrough in this case also, and under no circumstances we will allow any such kind of activity to prevail in Goa. हे घडणुके वेळार डिस्कोचो मालक गोंया भायर आशिल्लो. ब्युरो वांगडा देवेंद्र गांवकर, प्रुडंटा खातीर. सरकारान पूर्व प्राथमीक शाळांक अनुदान दिलें ना जाल्यार फोर्स खर आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी फोर्सान दिल्या. सरकार फक्त कोंकणी वा मराठी पूर्व प्राथमीक शाळांक अनुदान दितलें असो विचार मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयल्लो. ताचेर परत वातावरण तापपाक लागलां. Savio, the CM has made a passing statement that the pre-primary schools which will run in Konkani and Marathi languages will get grants in the future, and the other schools will not get grants. How do you react to this? For us, actually, I think the government is really mixing up issues and creating unnecessary misunderstanding with the parents. For us, for force and the parents, it very clearly remains that English should be as a choice right from pre-primary right up to the entire schooling. So, besides Konkani, Marathi, English should be incorporated as a medium of instruction with government grants. If the government stays stiff on its decision, how do you plan to counter it? We will call for a general body meeting. We'll work out a course of action, but we will definitely see that we force the government to honor the demands which the parents are asking for. All this while, pre-primary was not a formal education. Now they're trying to get it into a formal education with government grants, because all this year there were never grants given to pre-primary. So now, since they're getting it into formal, it is a form of education for us. It should start right from day one. In case of denial of grants to schools pre-primary in English, what will be your stand? We will definitely force the government. We will call for a meeting. Usually in our entire struggle for the last 2 years, we have never given a plan of action in advance. As the government, let the government first formulate the scheme, then we will go to the scheme and then we'll see. As of today, the government has not formulated a scheme. They have only issued a circular to that effect. But what is the scheme, what is the grant, what are the salaries, nothing has been defined by the government till today. So we are waiting for the government to come out with a scheme. हॉर्सशू कसिनोचे लायसन प्रकरणात इन्सायडर ट्रेडिंग जालां असो काँग्रेसीक दुबाव. हो कसिनो चलोवपी डेल्टा कॉर्प कंपनीचे शेअर्स कसिनोक लायसन ना म्हूण कळटनाच जूनात पडिल्ले. उपरांत जुलय ऑगस्टाचे म्हयनेभरांत ते अकस्मात वाडल्यात. ते पळयल्यार हें गुड्डुलां सावन कशें दिसता असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो आलेक्स रेजिनाल्डान केला.
हे प्रकरण तो चौकशे खातीर सॅबी कडेन पावयतलो. सरकारांतले लोक इन्सायडर ट्रेडिंगान अडकल्यात असो काँग्रेसीचो दावो. हॉर्स कसिनोचे बाबतींत घडटा तो इन्सायडर ट्रेडिंगाचो प्रकार असो काँग्रेसीचो दावो. अलेक्सान डेल्टा कॉर्पाचे बॅलन्स शीट आनी शेअराचो जुना उपरांत फाटल्या म्हयनेभरान प्रेस दाखोवपी चार्टच मिडिया मुखार दवरलो. हॉर्स कसिनोक लायसन ना म्हणले तेन्ना डेल्टा कॉर्पाचे शेअर जुनान घो करून पडले आनी लायसन दिवपाची प्रक्रिया सुरू केले उपरांत शेअर्सांनी नेट धरलो. दोनूय गजाली उलोवन दाखोवपी सरकारच. The share of Delta Corp, which owns the Seahorse, has risen to 43%. From 44, it went to 63 rupees, thereby increasing the value of the market value of Delta Corp to almost 431 crores. This increase is solely on account of the CM's permission to transfer the license. License not given, मग hype केले आणि इतले hype केले की that company even produced declared loss. I have no evidence that CM has done it, but I have it implies that somebody from inside is involved from the government. हे प्रकरण तो चौकशे खातीर सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कडेन व्हरतलो. I want a thorough inquiry in this thing. We demand that the license be revoked. मायनिंग आनी कसिनोचे बाबतींत सरकाराचे धोरण आनी मुख्यमंत्र्याचे वेगवेगळे वक्तव्याचेर शेअर मार्केटान चड उतार दिसता हे खरे. काँग्रेस म्हणटा तातूंत कांय लॉबी घुसपल्यात आनी शिस्तबद्ध वावुरतात. मात हो शेअर मार्केटान नित्याक सहज घडटा तसो प्रकार काय थारावन केल्लो हे सॅबीच सोदून काडपाक शकता. देवेंद्र गांवकार, प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक वेवसायीक विसव.